Captain Dr. Carlos, Dr. Khalaf, ZP, Michelle Rivelo, North South Goaचे President, Congressaचे बाकीचे सगळे मनीस प्रेस भाव मोगाळ भाव मिळालो. As we celebrate 134th birth anniversary of Dr. Ambedkar, म्हाका दिसता आमी आज गरज आसा आमी खंयचे दिशेन आमचो देश आमची स्टेट खंयचे दिशेन वयता ती चड गरजेची. मोगाळ भाव भयणीनो सगळे पार्टी फुडें आज सेलिब्रेट करता आसले डॉक्टराचे बर्थ एनिवर्सरी. बट एज अ पार्टी, एज अ काँग्रेस पार्टी म्हाका दिसता आमची एज कार्यकर्ते आमची वेर वी आर हेडिंग टू ही दिशा जाणा जावपाची चड गरज आसा. आज फुडें आमचे प्रेस भाव हिंगा मुखार आसतले. दे हॅव अ फ्रीडम टू रायट. आमचे बाकीचे लोक आमी सगळे सिटीजन जे फ्रीडम जे बाबासाहेब आमकां दिलां ते आज बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर टुडे. आज हांव जर एक आमदार जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ल्या पासत आज आमदारीक आहा. बट एज अ काँग्रेस पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी हॅव टू सी वेर वी स्टँड. आनी आमी आमचें कार्ड कितें तें जाणा जावपाची गरज आसा. मोगाळ भाव भयणीनो आमी काँग्रेसाचे म्हाका दिसता कार्यकर्ते म्हण आज सगळे हिंगा एकठांय जाले. आनीक सांगूंक म्हाका दिसता एक उमेद येता की जितलीं वर्सां काँग्रेसान देशाची जेन्ना राज केलें आनी आजचें राज लास्ट 10-12 years जें राज चलता देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स. भरपूर अंतर आसा. आनीक आज गरज आसा एज अ पार्टी, एज अ काँग्रेस पार्टी वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर. आज जायत्या देशान जावं ते देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या नांवार वेगळोचार आसा. आनीक आमी खंय तरी एज अ MLA आय मायट बी लॅकिंग समवेर. हांव फाटीं पडलो आसतलो. एज अ कार्यकर्तो, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आमी कडेन खंय फाटीं पडले आसतले. मायट बी एज अ प्रेस भाव जे आमचे आसात खंय तरी हांव म्हणटा हे प्रेस भाव न्हू जायत्या देशान जायते प्रेस चॅनल्स आसा ते कडेन खंय फाटीं पडले आसतले. दे आर लॅकिंग बिहायंड. जे देशा पासत आमी करपाक जाय तें आमी केल्लें ना. आज म्हाका दिसता आज जें कितें आसा तें मुखार आनी एक 5-10 वर्सान आमकां आज आमकां खबर ना आमी खंय पावताय तें. आमचे हे जे राज जे सरकार जे करता BJP सरकार जे राज करता ते आमकां नेक्स्ट 5 years नेक्स्ट 10 years वेर वील लीड अस वी डोंट नो. आमचे नेक्स्ट जे जनरेशन येता तांकां कसले त्रास कसले तेंचे मुखार आडखळ येतल्यो ते आमकां खबर ना. आज गरज आसा आमी सगळ्यांनी एकवटान मुखार वचपाची गरज आसा. आनी जेन्ना म्हाका दिसता जें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिलां हें जो ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या देशान आसा तें म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी एकूच पार्टी जी ही खरें अर्थान मुखार व्हरपाक शकता. नाल्यार तुमी नदर मारात आमकां सगल्यांक जेन्ना तांकां राजकारण करपाक जाय जेन्ना मताची गरज आसा आमकां देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या नांवार आमकां डिवायड करतात. असलो देश असले विचार आमकां जायो नाका हें आमी जाणा जावपाची गरज आसा. जाय कडेन आज सगळे कडेन फंक्शनां पणजे आसून जायते कडेन फंक्शनां चयलीं. आजीच उगडास करपाचो दोतोराचो उगडास करपाचो आज म्हाका दिसता हो आज दीस न्हू. एवरी इयर वर्साचे सगळे दीस आमी म्हाका दिसता ते विचारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. म्हळ्यार आज आमी खंय फाटीं पडल्यात. जायते जाण कडेन आपल्या पर्सनल गेनाक जाल्यार भिरांतीन लोकांचेर धमकी आसता हे विचारां कडेन आमी उबे रावला. आमचो आवाज मुखार काडलो ना. बट आज म्हाका दिसता एज अ काँग्रेस पार्टी, एज अ काँग्रेस वर्कर वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर. अदरवायज आमकां धोको आसा. आमचो नॅशनल आमचो लिडर बाब राहुल गांधी सदांच सांगता कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हे आतां BJP सरकार आड येता म्हणून. वॉट वी कॅन डू एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वॉट वी कॅन डू दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता आज हे दिसाच्या दिसान म्हाका वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर. आज एक वाव घेया की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळपाक. अदरवायज इट वील बी टू लेट. लेट अस कीप ऑल आर डिफरन्सीस असायड. आनीक ना जाल्यार म्हाका दिसता नेक्स्ट 5 years 10 years आमकां वी वील बी इन अ व्हेरी टायट वॉट सिट्युएशन आय डोंट नो दॅट वी वील बी हेडिंग टू. सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. जे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन दिलां जे आमचे हक आसा हे हकान आमी मुखार वचपाची गरज आसा. So let us take a place today that we all work together, keeping all our differences aside. कित्याक काँग्रेस ही जी अशी पार्टी आसा की आमकां सगळ्यांक एकचारान मुखार व्हरता.
तितूंक वेगळोचार ना. देवा धर्माच्या जातीच्या कातीचेर आमी केन्नाच वेगळोचार केल्लो ना. हे पार्टीन काँग्रेस पार्टीन केन्ना वेगळोचार केला, बट आज हें दिसती पडोन येता. सो वी शूड ऑल वर्क टुगेदर, टेक अ ग्रेट कंट्री अहेड. दॅट इज माय विश एंड आय फील दॅट ऑल ऑफ अस शूड विश दीस, दॅट इतलीं वर्सां जे आमकां जे सुखान आमच्या देशांत रावपाक मेळना, तशें आमच्या मुखारी फुडल्या पिळगेक रावपाक मेळचें असो आमचें हावेस आसा. हेच विचार घेवन आमी सगळे मुखार वतले म्हूण सजमता आनी सगळ्यांक आनीक पाटी काळजां मनासान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद सर. हाच्या फुडें खासदार कॅप्टन विलियर्तो फर्नांडीस हांकां विनंती करता की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. आमची गोयची सेक्रेटरी इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे काँग्रेसचे जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे केपेचे MLA बाब एल्टन डिकोस्ता, आल्दोनचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमची महिला प्रेसिडेंट आसा डॉक्टर खलप, आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब बिरेन शिरोडकर, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे सगळे जे चेअरपर्सन आसा नांवां घेना, आनी सगळे तुमी हांगा आयल्यात आयज, सगळ्यांक येवकार नमस्कार. आमचे जे पयले उलोवन गेल्यात हांगा, जावं ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, ॲडव्होकेट कार्लोस आनी आमचो MLA केपेंचो बाब एल्टन डिकोस्टा, तांचे जे विचार तांणी मांडल्या. हांव चड टायम घेना, हांव तुमकां फक्त सांगता फ्रॉम अ पॉयंट ऑफ व्यू जे हांव आतां पार्लमेंटान जी लढाई चल्ल्या ती कशी इज अलायन टू द थॉट प्रोसेस ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. पयले म्हळ्यार जे आमकां संविधान आयलां तातूंत प्रिएम्बलान बरयल्लें आसा, इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लीक. हे पळय बरयल्लें आसा, हे वाद विवाद जाता, ही लढाई पळय चालू आसा आख्ख्या देशांत हांचेर. हे सॉवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लीक हाका लागून झगडी जाल्ली आसा बीजेपीन केल्यान पळय ती. तांकां ते मानून घेवंक जायना आनी तातूंत बारीक तर आमी फुडें वचत जाल्यार जस्टीस, इक्वॉलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, हे तर बारीक पयशे जाल्यार त्या खातीर तुमी आनी आमी आयज ऑपोजिशनान आसून गोंया हांगा आयल्या, कोणाक भंय नासतना आमी हांगा आयल्या. दॅट इज वॉट हॅज बीन गॅरंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आनी हे जो सरकार आसा सेंटराक तांकां हे नाका. आनी ही लढाई आमची डेली पार्लमेंटान चालू आसता. तशें म्हणा पळय संविधान जाचो आर्किटेक्ट वॉज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आनी ते काँग्रेस पार्टीन फुडें व्हेले, पावरान आशिल्ली तेन्नाचे पळय रूल पयशे आनी आतांचे रूल पयशे आले. कितें जाता, दे मे हॅव बीन डिफरन्सीस ऑफ थॉट, बट जेन्ना पंडीत जवाहरलाल नेहरू आमचो पयलो प्रधानमंत्री, ताका दिसलें आसतलें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अशे स्थितीन वयर आयला, जशें आमचे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगला, फेसिंग द हार्डशीप, गरीबकायेसान वयर सरलो, द एट्रॉसिटीज ऑफ अनटचेबिलिटी, हे सगळे ताणें फेस करून फायनली बॅरिस्टर जालो, पॉलिटिक्सान आयलो, बारीक समाजाचो थॉट प्रोसेस फुडें व्हरपाक लागलो, तांचे रायट्स तांकां जस्टीस दिवपाक फुडें आयलो. आनी मे बी दॅट वॉज द रिजन पंडीत जवाहरलाल नेरून ताका ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. आनी आमकां एक म्हणणी आसा, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स इटिंग. 75 वर्सां जाली आयज पासून आमचे संविधान घट आसा. आयज तर आमचो भारत देश एक तर उरला काश्मीर टू कन्याकुमारी, डिफरंट रिलीजन, डिफरंट कल्चर, डिफरंट लँग्वेज, हे सगळे असूनय तर आमी एक फेविकॉल कशें आमकां घडोवन हाडला ते संविधान आमचें.
बारीक पळय हो पळय भाजपा सरकार पळय आसा दिल्ली गोंया म्हणटा पपेट सरकार आसा तांचो पण दिल्ली पळय आसा तुम्ही याद करा तांकां हे पळय संविधान आसा द थॉट प्रोसेस ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर हो हांगासरलो नश्ट केल्लो जाय तांकां नाका तो आनी तुम्ही जर बारीक स्टडी करशात जाल्यार जेन्ना 2014च्यान एकूच तोंडांतले येताले भाजपा लिडरांचे कितें म्हण काँग्रेस मुक्त भारत म्हण कित्याक काँग्रेस इज स्टँडिंग बाय द थॉट प्रोसेस टेकिंग फॉरवर्ड एंड द प्रोटेक्टर ऑफ संविधान तांकां ते नाका जो प्रोटेक्ट करता तांकांच काडून उडोवया आमकां कितें दिसलें हे तो म्हणटा काँग्रेसाक काडा ना देयर वॉज अ रिजन टील काँग्रेस इज देयर दॅट टील देन संविधान विल बी देयर टील देन द कंट्री विल बी इंटॅक्ट तो पळय कोण संविधान घट धरून फुडें वता ताकाच काडून उडोवया दॅट इज नॉट पॉसिबल आयज बीजेपी आणि तांचे पळय आरएसएस पळय तांचे लिडर आसा जे तांच्या आयडियोलॉजीचेर चलता तांचो कितें एम आसा की वाद विवाद जावपाक जाय झगडी जावपाक जाय लोकां मदें इन द नेम ऑफ रिलिजन इन द नेम ऑफ कल्चर इन द नेम ऑफ लँग्वेज सावथाक पळय तांकां कशी दिसता लँग्वेजीचेर जेन्ना झगडी जाता पळय तेन्ना आमच्या देशान कितले प्रॉब्लेम आसा नौजवान लोक आसा शिकुल्ले आसा आवय बापायन कश्ट करून सॅक्रिफायस करून भुरग्यांक शिकयले ग्रॅज्युएशन जाले पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाले आयज तांकां जॉब ना सो देर इज एंगर इन्फ्लेशन म्हारगाय वाडलेली आसा आयज लोकां कडेन 2 स्क्वेअर मील घेवपाक त्रास जाता सगळे वाडलेले आसा सो डायवर्ट करपाक कितें करया आमी झगडी लावया गोंयचे तुम्ही बारीक तुम्ही एक्झाम्पल घेशात सर भाजपान कितले ट्राय तर केले 33% वोट शेअर क्रॉस करून जायना कित्याक करता डिवाइड करता इन द नेम ऑफ रिलिजन इन द नेम ऑफ सो मेनी अदर फॅक्टर्स आणि आम्ही आमचो लोक आसा पळय खूप फावट दे फॉल प्रे टू दिस टॅक्टीक सो आमचो एज काँग्रेस वर्कर्स आम्ही एक डिसाइड करा हांव सदां एक वर्कर म्हणटा काँग्रेसचो एक ल्हानसो सोल्जर आम्ही ट्राय करपाक तांकां एक्सपोज करपाक आणि लोकांमध्ये एक शिक्षण हाडपाक की बाबा लेट्स नॉट फॉल प्रे टू दिस फॉल्स टॅक्टिक्स ऑफ द बीजेपी टू डिवाइड द सोसायटी त्या सायडीक आमचो पळय आसा एक दुस्मान कंट्री आसा त्या सायडीक त्याच टायमार तांकांय फ्रीडम मेळुल्ले खंय आसा ते तांचे कडेन बाबासाहेब आंबेडकर नाशिल्लो संविधान बरोवपाक तांचे ते पेपरारूच उरले पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट आणि आमचे पळय जो संविधान बरयल्ले डिस्पाइट वेरियस हर्डल्स वेरियस प्रॉब्लेम्स वेरियस अटेम्प्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल तरी पण आमचो देश घट आसा सो हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता आम्ही काँग्रेस वर्कर्स आम्ही अलर्ट आसपाक जाय जेन्ना अटेम्प्ट जातले झगडी लावपाक दॅट इज टू डायवर्ट इतली जेन्ना हांवें सांगली प्रॉब्लेमां आसा इन्फ्लेशन जावं अनएम्प्लॉयमेंट जावं ते डायवर्ट करपाक कितें करता सरकार वक्फ बील हाडटा आणि सांगता की वी आर द प्रोटेक्टर्स वी हॅव सो मच टू डू फॉर द वेलफेअर ऑफ द पर्टिक्युलर कम्युनिटी व ते कम्युनिटीच्या काय मनशाक तुम्ही तिकीट दिना इलेक्शनाच्या टायमार वॉट वेलफेअर यू विल डू आणि ते पास जातकूच दुसऱ्या दिसा प्लेस ऑफ रिलीजन ते मोडून उडयता म्हणजे इंटेन्शन कितें लोकांमध्ये वाद विवाद घालता दॅट इज द ओनली इंटेन्शन सो हांव तुमचे कडेन परती एक विनंती करता आमी एकवटान आनी बराबरी लोकांकूय एक करून आमी ही चाल पळय आसा आमची फुडें व्हरया आनी भाजपाची जितली पळय तांचे अटेम्प्ट्स आसतले डिवाइड करपाक तांकां अनसक्सेसफूल करया आनी म्हाका खात्री आसा आमी सगळे हातूंत सक्सेसफूल जातले म्हणून देव बरें करूं आता हांव मागता विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव हांकां तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. माचयेर बसून आशिल्ले
आमची AICCची सेक्रेटरी को इन्चार्ज डॉक्टर अंजलीताई निंबळकर, आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे केपेचे आमदार आमचे ईस्ट बाब एल्टन डिकोस्टा, दुसरे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, बाब कार्लोस आल्वारीस, इतर सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे अधिकारी, प्रतीक्षा, मिशेल, दिव्या कुमार, नितीन, राजन बाब, अमरनाथ बाब, आमचे सावियो बाब, वीरेंद्र बाब, नौशद, दुसरे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे चीफ, म्हज्या मोगाळ भावनो भयणीनो, आपुरबायच्या भुरग्यांनो, म्हाका दिसता सुरवातेक स्पीकर जायते उलयले आनीक संविधाना विरुद्ध खास करून आज जेन्ना आमी दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती 134th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक हिंगा आमी सगळे एकठांय झाले आनीक जे स्पीकरान सांगला ते भाशेन साधारण काम नाशिल्ले ज्या वेळार आमच्या देशांत रोखडोच जेन्ना आमचो पयलोच प्रधानमंत्री पंडित नेहरूजीन आनी काँग्रेस पक्षान एक डिसिजन घेतले आनी जेन्ना एक डिसिजन घेतले की आमचे हे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन कोण जावचे म्हणून जायते स्क्रीनिंग जाले पण नो डाउट आमचे दोतोर बाबासाहेब आंबेडकर was one of the highly qualified persons at that time. एक बॅरिस्टर जालो, कोलंबिया युनिव्हर्सिटीन गेलो थ्रू अ स्कॉलरशिप, मागीर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सान पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले, जायते विचार तेगेले आशिल्ले आनी एक गरीब घरांतल्यान आयिल्लो त्रास काडून मुखार सरलोलो, ग्रास रूट देशांत जे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी खास करून आमी सगळे तेका we look at him as the leading light of the struggle against त्या वेळार indiscrimination आणि injustice हे आमच्या देशांत त्या वेळार जाताले आनीक खास करून बाबासाहेब आंबेडकराचो उल्लेख ही वॉज अ चॅम्पियन ऑफ द लेस प्रिव्हिलेज्ड आणि असलो मनीस अ रेअर मॅन ऑफ करेज हू हॅड एम्ब्रेस्ड बुद्धिझम, वन ऑफ द टॉलेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ द काँग्रेस पार्टी ऑफ आवर कंट्री, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर आणि सुरवातेक जेन्ना वेन ही लेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लिमेंट त्या वेळार जरी तो तुम्ही व्हिज्युअल चयल्यार the emotions, the way people anticipated it, the way people were waiting for it, and जी दिशा तेणे जी दिल्ली, म्हाका दिसता he will always be known as one of the India's greatest scholar and a person of towering intelligence. आज दोन उतरां सांगपाक खूब खुशालकाय भोगता, खास करून आमच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक, because we have to celebrate this man. आनीक सुरवातेक जेन्ना उलयतना तीन तेगेले कोट, 3 famous quotes that Dr. Babasaheb Ambedkar said. पयलो कोट तो सदांच म्हणटालो, I like the religion which teaches liberty, equality and fraternity. This was his belief. This was what he practiced. And whatever he preached, he practiced. आणि आयच्या काळाक म्हाका दिसता खूब खूब महत्वाचो हो उल्लेख हो दिस कोट. दुसरो तेलो कोट, the second quote that Babasaheb Ambedkar always quoted in many occasions, he said
that the minorities in India have loyally accepted the rule of majority. It is for this majority to realize its duty not to discriminate the minorities. आज आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत या भाजपाच्या सरकारान कितलो प्रयत्न केला, कसलो प्रयत्न केला, धर्माच्या नावान, जातीच्या नावान, खातीच्या नावान राजकारण, कितले लोकांक डिवाइड करपाक, खास करून जेन्ना इलेक्शनां येता. आज गोंयकार भाव, आमची एक युनिक आयडेंटिटी आसा. Worldwide, we are a touristic state. We are in a financial crisis. आनीक जेन्ना आज मायनिंग हाचो धंदो बंद जालोलो आसा, tourism is the only revenue that the state depends upon. But what message are we sending to the world? What message are we sending across the state? Today, revenue that the state depends upon, but what message are we sending to the world? What message are we sending? दोन 2005 4,500 कोटीचे आशिल्ले, आज रीण जोड जोड 40,000 कोटीचे आसा. आणि जे श्रीमान आसा, हे लोक श्रीमान जायत आसा. This was not what Dr. Babasaheb Ambedkar fought for. Was if things go wrong, and we have to fight for the injustice today. खास करून ज्या पद्धतीन भावनो भयणीलो आमचे राजकारण मुखार चलता, the way you talk about defection, which itself is a crime, which itself is against the constitution, आमच्या संविधाना विरुद्ध. You look at the amount of defections. Yes, तुम्ही म्हणटले काँग्रेसाचे आमदार धांवता म्हणून, but who are the architect? Who are the engineers? Who are the producers? Who are the directors of these defections today? It is the Bharatiya Janata Party. For power, they can go to any extent. They have done this in 2017. 2017 वर्साक the Congress head was the single largest party. I would not like to go into the numbers, but the way simultaneously defections were made, the way they basically can't face the opposition. And खास करून, this is not part of our written in our constitution. I fail to understand why Dr. Pramod Sawant and this BJP government do not like the numbers to basically speak. Anyone जो पडकोण उलयता सरकारा विरुद्ध, he is either anti-national. It is sad today that writers, poets, people who fought for our liberation
पीपल जे झगडले ओपिनियन पोला, जे लोक झगडले कोंकणी भाषा लागून, टुडे तेंगेले कलम, that pen is under a threat, and the entire state mechanism, including the police and the administration, support these non-state actors that are entering into our peaceful Goa. म्हाका दिसता नियाळ करपाक जाय भावनो भणिलो. This is not a small offense. आज रेलेवन्स जरी तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे आमच्या देशाच्या हितान, द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, yes, the constitution was amended, but the constitution, the Congress party for instance 4 times was amended because of the state of Goa. Goa was a union territory. आणि आज आमका आमदार म्हणून, पंच म्हणून, सरपंच म्हणून जेन्ना आमचे पक्षाचे जावं बाप काकोडकर बाप, दुसरे दोतोर जागसिकेर यांका सगळ्यांक दिसले एक ओपिनियन पोल जावपाक जाय म्हणून, नाल्यार आमी महाराष्ट्रान मत जावपाचे. त्या वेळार काँग्रेस पक्ष आशिल्लो आमकां हो ओपिनियन पोल दिलो. आज स्टेटहूड दिली आमचे स्वर्गेस्त इंदिरा गांधीजीन, राजीव गांधीजीन. कोंकणी कॉन्स्टिट्युशनाक घालपाक अमेंडमेंट जाले, पूण जो आनंद सिंग, जो कर्नाटकाचो बीजेपीचो आदलो मंत्री आशिल्लो, तो म्हणूंक लागलो 400 पार कोतले, जे पोके फार जाले हे 400 पार करून कॉन्स्टिट्युशन बदलताले म्हणून सांगताले. टुडे Dr. Babasaheb Ambedkar's idea of one India with multiple cultures, all brothers and sisters, one India, multiple languages, one India, multiple faiths, one India, multiple lifestyle, one India, multiple voices. Voices of what? Of dissent and expression. Today, if you raise your voice, you are anti-national. Activists, NGOs, they've been threatened, treated worse than terrorists. Why is this done? Why is this fear factor given? The Congress party never ever did what is happening today in the state of Goa. आणि आज बारीकशे जरी तो कार्टूनिस्ट प्रेस बाउइंग आहे, त्यांना खबर आहा, they are the fourth pillar of democracy, but there is directly an attack also on the press. They get a call, whatever press write on the paper today, people in power are questioning them. It is their right to write, but huina hoy chaylar paavno bhanilo, it is a sorry state of affairs. When we talk about Dr. Ambedkar, what continues to ring in our ears, and today what he said, what Dr. Ambedkar said, that just a constitution will not give us good governance, but public vigilance is more important. And when we talk about public vigilance, as जावपाक जाय पब्लिकाचे पार्टिसिपेशन, पण हे पार्टिसिपेट करपाक सोदिना. जो सरकारा पॉलिसीच्या विरुद्ध जो मुखार सरता तो एंटी नॅशनल सालाजार पासून बरो आसलो. ह्या प्रमोद सावंत सरकारान आज आमचे संविधानाचे घट्टन करून उडयला. दूख म्हाका जाता, कित्याक जो दोतोर आंबेडकरान आमच्या डिस्क्रिमिनेशन जे जाताले, तू उमको धर्माचो, तू उमको जातीचो, तू उमको कातीचो, हे डिस्क्रिमिनेशन बंद करपाक रिजर्वेशन पॉलिसी केली. पूण आज अक्रॉस द स्टेट, and he is the father also of the Dalit community, तेणे चिंतीत तेगेले चिंतना हल्ले, जे जावं 33% reservation, rights for maternity for women, several other factors. Being the opposition should be a constructive opposition, but the way the current dispensation, खास करून ये double engine सरकार, they are basically, they have changed the concept
ऑफ आवर संविधान. आमचे जेन्ना गुजरातच्या गावांत जेन्ना पयर एक AICC ची मिटिंग जाली त्या वेळार सगळे आमचे देशाचे लिडर जावं बाब राहुल गांधीजी, खरगेजी, मॅडम सोनिया गांधीजी, हे सगळे आमचे खास नेता जे आशिल्ले, they have asked us that we have to work to protect the constitution. And when we say to protect the constitution, we have to protect what Dr. Babasaheb Ambedkar had preached for. Preached खास करून what is a critical issue is the communal harmony. And today the BJP is all out to destroy the ethos and the culture of India. This was not what India was known for. You see the way आज अनएम्प्लॉयमेंटाचो क्षेत्र आहा, भुरगे इतले बेकार आहा, गोंयांत जरी तर चयल्यार वयता थिंगा म्हारगाय. आज दोतोर प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला अबाउट आंबेडकर भवन. 3 वर्सां जेन्ना आमी आमदार जाले, प्रत्येक विधानसभेत हो प्रश्न करता की इट इज अ डिमांड फॉर एन आंबेडकर भवन. Every year you look in the budget, there is a provision kept of 10 crores. And this is going day in, day out, it is progressing forward. आज खास करून हे आंबेडकर भवन जातले म्हणून ताणें सांगला. आनीक 6 म्हयन्या भितर जमीन आता last time he said that the construction, last year he said construction will start. This year he says construction will start after 6 months. Land has been identified. So हे चोयल्यार कितले ते हे आंबेडकर भवन करपाक सिरियस आहा हे दाखोवन दिता. लास्टाक म्हाका दिसता हांव सांगपाक सोदता की वी एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव टू स्टँड बाय द व्हर्च्यूज ऑफ Dr. Babasaheb Ambedkar, stand with the social, economically weaker section. हे म्हाका दिसता आमी we should not look at them as only vote bank. All the political party looks at them as vote bank, but we should look how to empower them through policies, through when we come into power in 27, what should be the agenda, how we will be the voice of the weakest, of the minorities, जाव female gender, हेजेर जे अन्याय जाता, how this has consequences. I think प्रत्येक एक काँग्रेस कार्यकर्त्याची ही जिम्मेदारी आसा. We have to understand the BJP's agenda of Hindutva and Hinduism. हे खास करून जे पद्धतीन म्हाका दिसता this is a very very serious thing. आणि तिसरें we need to spread आमचे जे ethics आसा of the Indian Constitution, जे बाब कॅप्टनान सांगला, equality, equity, liberty आणि justice. These are things in the preamble रावता. कित्याक खास करून या प्रोग्रामाक आमी हाजीर जाता एल्टनान सारखे सांगला. वी शुड सेलिब्रेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 365 days around the year. Practice what he preached. आनीक रावता की तुमचोय आदार आमकां मुखार आसतलो म्हणून आमकां हिंगा आपयन 2 उतरां दिवपाक बरो सोयेक आनी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें. बहुमान्यस्थ आदरणीय शंभूभाऊ बांदेकर आणि ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांगा हाजीर आसा. तांचे आमी स्वागत करतले. शंभूभाऊ बांदेकर हांचे स्वागत करतले चंदन मांद्रेकर. शंभूभाऊ बांदेकर आणि मिशेल रिबेलो हांचो आता सत्कार सुवाळो जातलो. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांकां विनंती करतात की तांणी तांचो सत्कार करचो. शंभूभाऊ बांदेकर हे आमचे धारगळ मतदारसंघाचे आदले आमदार आशिल्ले, उपसभापती आशिल्ले, काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार आशिल्ले आणि आतापासून ते काँग्रेस पक्षाचे
एक ज्येष्ठ फुडारी आसात. त्याचबरोबर लेखक, कवी, विचारवंत, दलित संघटनेचे अध्यक्ष आणि समाजा खातीर तांणी बरेच काम केल्ले आसा. सध्या ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आसा गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे. आमकां तांचो सत्कार करपाक खूप वडविकाय अशी दिसता. मुंबईच्या सेंट झेवियर कॉलेजांतल्यान तांणी इकॉनॉमिक्स आणि सोशियोलॉजी विशयांतली पदवी घेतल्या. दिव्यांग भुरग्यां खातीर ती मदत करता, तांची शिक्षण घेता, शैक्षणिक साहित्यांचे वाटप करता, कॅम्पांचे आयोजन करता. महिला आरक्षण कार्यक्रमात कुर्तई मतदारसंघाचे तांणी नेतृत्व केले, जो आमच्या काँग्रेस पक्षाचो कार्यक्रम आशिल्लो. आणि ह्याच बरोबर अनेक ताणे एक विशेष उल्लेखनीय काम केल्ले आसा. आमकां खुशी भोगता तांचो सत्कार करपाक. आंबेडकर जयंतीच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्यो सेक्रेटरी तशेंच गोंयच्यो प्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब कॅप्टन, आमचे केपे मतदारसंघाचे आमदार बाब एल्टन, आमचे आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, आदले गोंय विधानसभेचे स्पीकर शंभूभाऊ बांदेकर आणि माचेर बशिल्ले सगळे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे सगळे पदाधिकारी, फ्रंटल चीफ, आमचे दोनूय जिल्हे उत्तर तसेच दक्षिण हांचे अध्यक्ष आणि हांगा जमिल्ले सगळे उत्तर गोंयचे डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे आणि ब्लॉक कमिटीचे मेंबर्स. आज आंबेडकर जयंतीच्या निमतान सकाळी आमच्या दक्षिण गोवा जिल्ह्या ऑफिसांत थंय कार्यावळ जाली, जातून सगळे दक्षिण गोंयचे ऑफिस बेरर्स, थंयचे सगळे मेंबर्स हे आयिल्ले. आणि ही कार्यावळ आज उत्तर गोंयची जी आज जाता हांगा पणजेच्या शारान, म्हाका दिसता आमचे सगळे उलोवपी विरोधी पक्ष फुडारी आसतलो, आमचे दोन्ही आमदार आसतले, आमचो बाब जितेन आसतलो, हांणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे योगदान गोंया पासत तशेंच ह्या देशा पासत हे म्हाका दिसता विस्तारपणे तुमच्या मुखार दवरलां. हांव तातूंत चड डिटेलान वचना, पूण भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो जो विचार आशिल्लो, तांची जी धोरणां आशिल्ली, तांणी पयले एक संकल्पना जी तांची आशिल्ली की भारत देश मुखार कसो आसचो, कसो जावचो, आणि ह्या देशान रावपी सगळे नागरीक, ह्या नागरिकांचे अधिकार कशे सांबाळून दवरप, तांकां कशे प्रोटेक्ट करप, हे जो महान ग्रंथ ह्या देशाचो जाका आमी संविधान म्हणटात, हे सगळे तांणी त्या संविधानान भितर घालून प्रत्येक मनशाक आमचे अधिकार दिले. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदारान सांगले की संविधाना भितर आमकां इक्वॅलिटी, डिग्निटी, जस्टिस, सोशल वेलफेअर, एम्पावरमेंट हे सगळे अधिकार आमकां संविधाना भितर दिल्यात. तशेंच
एका मनशाच्या जिवनात फूड, शेल्टर आणि क्लोथिंग ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट. ताजोय उल्लेख, ताजो अधिकार या संविधाना भितर आमकां दिल्लो आसा. आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान उल्लेख केलो की कर्नाटकातले जे खासदार आशिल्ले आनंद कुमार हेगडे हांणी लोकसभेच्या एका भाशणान उल्लेख केलो की ह्या फावट जर तर आमी 400 पार जर जाले जाल्यार संविधान आमी बदलतले म्हणून. आणि हांगा जितले लोक बसल्यात तांकां म्हाका दिसता चडशे लोकांक खबर आसतले, पूण हांव तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदतां. एक बीजेपीचो एक फॉल्स प्रोपोगंडा, फॉल्स नरेटिव्ह ते चलयतात. कितें म्हणून की काँग्रेस पक्षान संविधाना भितर अमेंडमेंट्स हाडले. हो सदांच जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना आमचेर एक आरोप येता की काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर आशिल्लो, जेन्ना ते म्हणतात की 70 साल में तुम लोगों ने क्या किया, तेन्ना ते म्हणतात की काँग्रेस पक्षानच अमेंडमेंट हाडली आमी. आणि प्रत्येक काँग्रेस वासियान जे आज हांगा हॉलान बसल्यात आणि जे आज हो कार्यक्रम पळयता, म्हाका दिसता छाती ठोकून आमी सांगपाक जाय की आमी अमेंडमेंट हाडली कित्याक त्या काळाची ती गरज आशिल्ली. आमी गोंयचेच उदाहरण घेवया, आमी चड पयस वचूया नाका. ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोंय लिबरेट जाले तेन्ना आमकां अधिकार मेळचो म्हणून आमकां कॉन्स्टिट्यूशना भितर 12th अमेंडमेंट करचे पडले कित्याक गोंय लिबरेट जालें. जो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसा, जो सदांच ह्या देशातले पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूचेर जो टिका करता आणि जो उलयता, ताका विचारपाक सोदता की जे आमी अमेंडमेंट केले ते करपाचे न्ही. हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिवपाक जाय. ताज्या उपरांत जेन्ना हांगा सरकार जाले आणि सरकाराच्या नदरेन आयलें की गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलीनीकरण करया, तेन्ना काँग्रेस पक्षान आमकां ओपिनियन पोल दिलो. देशातलो एकमेव रेफरंडम केलो आमी अमेंडमेंट हाडले कित्याक काळाची गरज आशिल्ली. जेन्ना गोंय घटक राज्य जालें, जेन्ना गोंयांक स्टेटहूड मेळ्ळो, तेन्ना आशिल्ले प्रधानमंत्री राजीव गांधीन 56th अमेंडमेंट केलें. काळाची गरज आशिल्ली. मुख्यमंत्र्याक म्हजो हो प्रश्न की ते आमी करपाचे न्ही, गोंय राज्याक स्टेटहूड दिवपाचो न्ही, संविधानान अमेंडमेंट हाडपाचे न्ही, हाचेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाक जाय. ताज्या उपरांत गोंयची अस्मिताय, जे गोंयकार म्हणून जी आमची आयडेंटिटी आसा, जी आमची मातृभाषा कोंकणी, ताचे अमेंडमेंट करून 8th शेड्युलान ताका स्थान दिलो. 71वे अमेंडमेंट आमी केले. मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न करपाचे न्ही, कोंकणी आमची मायभास हाका 8th शेड्युलान स्थान दिवपाचो न्ही अमेंडमेंट करून. म्हाका दिसता हो जो रॉंग प्रोपोगंडा, जो फेक प्रोपोगंडा हे भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक चलयतात, म्हाका दिसता हे आमी लोकांक एज्युकेट करपाक जाय. पावलां आमी तांकां करेक्ट करपाक जाय. कित्याक हांकां इतिहासच खबर ना. हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक, हांकां गोंयचें कितें खबर आहा, गोंयची हिस्ट्री कितें खबर आहा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी उल्लेख केलो. आज महिला हांगा बसल्यात. आज महिला आसा. 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटात. हांव येदोळ सकाळी जो कार्यक्रम जालो ते न्यूज चॅनलाचे न्यूज पळयतालो. एक न्यूज चॅनलान न्यूज मारली, बीजेपी गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर की आंबेडकर भवन बांधता म्हणून परवरी. लोक सारखे जे दलित समाजाचे लोक आसा
जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचेर चलता, जे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांक मानता, ते खुश जाले. आता हांव तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताक याद करून दिवपाक सोदता. 2022 तुझे स्पीच कार्ड आनी पळय. 2022 तुवें सांगले की आंबेडकर भवन झाले बांदता. 2023 आयलो, आंबेडकर भवन झाले बांदता. 2024 आयलो. अरे तुझ्या 2024च्या भाशणात तुवें सांगले 6.5 करोड रुपया आपूण दवरल्या आंबेडकर भवन बांदता पर्वरे. आता 2025चे भाशण हांव जवळ पळयता जाल्यार हो तेच 2022चे भाशण सांगता की आम्ही आंबेडकर भवन बांदता आणि 10 कोटी रुपया आपूण दवरल्या. म्हाका दिसता हो सगळ्या गोंयचे जे दलित समाज आसा आणि जे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचाराचेर चलपी आसा हांच्या सगळ्यांचो अपमान. तुका 5 वर्सां जाली तू गोंयच्या जनतेक फटयता. एव्हरी इयर ऑन इयर तू सांगता की आम्ही आंबेडकर भवन बांदतले, बांधले, 6 महिन्यांनी बांधता. मोदी म्हणता 6.5 करोड दवरल्या, आज म्हणता तू 10 करोड दवरल्या. अरे तू सांगता मरे आपल्याक 6 वर्सां जाली, 6 वर्सां लागली तुका ते आंबेडकर भवन बांदपाक. काय तुम्ही हो इलेक्शनाचो आणि एक स्टंट करपाक सोदतात? या भारतीय जनता पार्टीची जी धोरणां आसा आणि जो नरेटिव्ह आसा हो उघड जाल्लो आसा. आज तुमकां खबर आसतलें की काँग्रेस पक्षाचे राजस्थानचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब तिकाराम जुली हे तुमकां खबर आसतलें. हालींच जेन्ना रामनवमी जाली, रामनवमीच्या दिसा आमचे राजस्थानचे काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्ष फुडारी थंयचे CLP लिडर बाब तिकाराम जुली आपल्या लोकांक घेऊन ते रामाच्या देवळान गेले. त्या दीस रामनवमी. आणि जेन्ना ते देवळान वचून पाया पडून दर्शन जेन्ना घेऊन आयले तेन्ना या भारतीय जनता पार्टीचो आदलो आमदार ज्ञानदेव अहुजान देऊळ धुले आणि सांगले की वो तिकाराम जुली म्हणटा तो दलित समाजातल्यान येता आणि हे लोक इम्प्युअर म्हणून आम्ही ते गंगाजल घालून देऊळ धुले. ही ताजी उतरां. आज या भारतीय जनता पार्टीक हांव विचारपाक सोदता की तुम्ही जे पळय आज आंबेडकर जयंतीच्या दिसाक पळय भाशणां ठोकतात, खंय तरी आंबेडकराचो तुम्ही वापर करतात. म्हाका दिसता तुम्ही तुमची जी धोरणां आसा ती स्पश्ट करपाक जाय. बाब तुकाराम जुली एका दलित समाजांतल्यान येता म्हणून ताचेर तुम्ही हो अन्याय करतात, हो अत्याचार चल्ला. फाटल्या दिसांनी जेन्ना पार्लमेंट सेशन आशिल्ले आमचे खासदार हांगा बसल्यात, लज दिसता सांगपाक या देशाचो गृहमंत्री ताणें थंय उल्लेख केलो की आमचे जे लिडर श्री राहुल गांधी आसात जाणी कन्याकुमारी टू काश्मीर चलत ताणी या देशाच्या लोकांक एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. जे दलित समाजाचे लोक आसतले, पिछल्या वर्गाचे जे लोक आसतले, मायनॉरिटीचे आसतले, जे डिफरंट धर्म जातीच्या लोकांक ताणी एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. ताका हो गृहमंत्री सांगता की आजकाल म्हणटा तो फॅशन चल्ल्या की आंबेडकर 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 म्हणपाची फॅशन चल्ल्या. अरे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन आणि आम्ही एकदा न्ही, 1000 न्ही, 1,00,000 फावटी म्हणटले. तुम्ही जाता ते करत. आंबेडकर म्हणटा तो एक विचार आणि तो म्हाका दिसता वो कोणूच हे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर कितलोय प्रयत्न करू. कित्याक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा तो फक्त दलिताचोच नाशिल्लो. ताणी सगळे लोक जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आशिल्ले, जाणी इक्वॅलिटी हाडपाचो प्रयत्न केलो, जाणी महिलांक मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो, जाणी मायनॉरिटीक मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो, असे सगळे संपूर्ण भारतांत रावपी नागरिकांचे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्ले. आणि म्हाका दिसता जो बाबासाहेब आंबेडकराचो जो विचार आसा, जो तांची एक संकल्पना आशिल्ली,
ताणे म्हाका विचारले की आज गोंयभर तो म्हणटा की हेल्थ मेळावे चल्ल्यात. आणि तो म्हाका प्रश्न विचारता कित्याक हे हेल्थ मेळावे चल्ल्यात. सारकें तें, कित्याक ह्या राज्यांतलो जो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो आज कंप्लीट कोलॅप्स जाल्लो आसा. आज तुम्ही खंयच्या हेल्थ सेंटरान वचात, माणसुकीना मनीस वाचतलो म्हणून आपल्यो चुको सगळ्यो लिपोवपाक जे रॉंग डुईंग्स आसा, जे हे सरकार आज अक्षरशः जांचो एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाल्ले आसा, ते आपल्यो चुको करपाक मेळावे चल्ल्यात. लोकांक दिशाभूल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला, लोकांक आज डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला. हो खंय तरी आज बंद जावपाक जाय. आयच्या या आंबेडकर जयंतीच्या निमतान जो काँग्रेस पक्षान जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो, हो विचार तुम्ही आज जेन्ना परत वतले तेन्ना प्रत्येक मतदारसंघान, प्रत्येक घरान, प्रत्येक बुथार हो बाबासाहेब आंबेडकराचो विचार असपाक जाय. आणि या भारतीय जनता पार्टीची जी धोरणां आसा, जी हिपोक्रेसी आसा, जाणी जी राजस्थानात रामनवमी दिसाक एक दलित समाजाचो लीडर जेन्ना वचून रामांक पांया पडलो, ते देऊळ तांणी धुले, हे प्रत्येक गोंया मेरेन पावपाक जाय. आणि हांव आशा घेऊन हांगाच्यान वता की हे हांची धोरणां, हांची दुगलेपणां, हांची हिपोक्रेसी ही उघड जावपाक जाय. आणि ते आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य की आज ज्या पद्धतीन गोंय राज्य बा विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की आज गोंय अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, आज टुरिझम आसतले, मायनिंग आसतले, युवक जे आमचे युथ विंग हांगा बसल्यात, आज प्रत्येक युवक आज हो पिडीत आसा. मोठी मोठी घोषणा केल्ली 2 कोटी जॉब दिता म्हणून, पूण आयचो जो युवा पिढी जो आसा ताका